वास्कोन एमपीटी वाठारांत कोळशाचें प्रदूषण व्हडा प्रमाणांत जाता, मात ताचे कडेन सरकाराचे थळावो आमदार मिलिंद नायक आनी सरकारी यंत्रणा नदर घालिनात आनी वास्कोन जावपी ह्या प्रदूषणाक आमदार मिलिंद नायक आनी ताचें सरकार जबाबदार आसा असो आरोप काँग्रेसीचो संकल्प आमोणकारान केला. द मेन कल्प्रीट हो कोण काय म्हणून कोल्ड पोल्युशन जावपाक इतल्यान वा कोल्ड इतलो हँडलिंग जावपाक जाल्यार आयज खंय तरी पळोवपाक जाल्यार हेच्या फाटल्यान जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार ही बीजेपी पार्टी रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी गेल्या 12 वर्सां जालो लोकल एमएलए मिलिंद नायक ही इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉंग विथ दॅट बीजेपी एट सेंट्रल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज कंपनी लायक अडानी एंड जिंदाल हे ऑल द वे कम फ्रॉम विथ द ब्लेसिंग ऑफ द पीएम नरेंद्र मोदीच्या ब्लेसिंगाच्या अंडर ते येयलेले आसा. And who is totally supporting them? The local government of Goa, especially the Chief Minister of Goa, Manohar Parrikar, and the main culprit is Milind Naik, who is running his own business in the port town. Definitely, we are going to file a complaint in the court. मंत्री मिलिंद नायकाच्या वाठारांतले लोक एमपीटीन कामाक आसात, अशें मिलिंद नायकान कांय दिसा फाटीं सांगिल्लें. मिलिंद नायकान ताच्या मतदारसंघातले लोक थंय कामाक आसात तांची नांवां जाहीर करची अशी मागणी संकल्प आमोणकारान केल्या. कोल स्टॉप केलो जाल्यार हे लोक बेकार जातले असो स्टेटमेंट आमी त्याच्या स्टेटमेंटाक कंडेम करता. हांव ताका चॅलेंज करता. ताणें ही 500 नांवां जी तो म्हणटा सड्या वयले लोक ते कामाक आसा ती ताणें जाहीर करची. ही नांवां ताणें डिस्क्लोज करची जे 500 लोक ते कामाक आसा मुर्मुगांव पोर्टान. हांव ताका चॅलेंज करता थंयसर जे लोक कामाक आसा ते जिंदालान आनी अडानीन हे सगळे भायल्या लोकांक हाडलेले आसा. आयज ते लोक जे काम करता चडान चड लोक आसा ते आमचे बिहाराचे आसा, झारखंडाचे आसा, कर्नाटकाचे आसा, ओरिसाचे आसा आनी हे सगळे लोक थंयसर काम करता. हे ड्रायव्हर म्हणून, लेबरर म्हणून, ऑपरेटर म्हणून काम करता. आनी जे व्हायट कॉलर ऑफिसर्स म्हणून ते कामाक आसा, जे ऑफिसांनी आसा ते सुद्दां सगळे भायले लोक आसा. गोंयकार आमचे कोणूच ना. ते एमपीटीचेर जावपी कोळशाचें प्रदूषण थांबोवपाच्या मंत्र्याच्या हातांत ना. मंत्रीच सध्या पक्ष सांगता तसो वावुरता असो प्रश्न वास्कोचे लोक करतात. नियंत्रणान हाडपाचो प्रयत्न करता म्हणून लागलो, म्हटल्यार कंट्रोलान हाडपाचो प्रयत्न करता. अरे बाबा तुजो कंट्रोल तुजेर आहा, तुजो कंट्रोल तुजेर आहा तूं कंट्रोल हाडपाक प्रयत्न करतलो न्हू. तुजो कंट्रोल आहा तेंच्या हातीन मरे, ते तुका कंट्रोल करता मरे. ते तुका कंट्रोल करून ते तुका सांगता की कितें करपाचें. अरे तुजो कंट्रोल करता म्हटल्यार कितें, अरे तूं कंटिन्यू तेंचे कडेन जेन्ना वयता स्पॉन्सरशिपाक, डोनेशनाक, तूं जे सड्यार जी स्कुलां बांदता, बोगद्यार जी स्कुलां बांदता ते खंयच्यान पयशे हाडटा. जेन्ना तूं तेंचे कडेन पयशे हाडटा तूं तेका कसो कंट्रोल करतलो. ते सांगता तेच आयकचें पडलें न्हू. मंत्री मिलिंद नायकाक गोंया भायल्या लोकांचें पडलां, मात वास्कोन रावपी लोकांचें पडिल्लें ना. कोळशाच्या प्रदूषणाचो लोकांक त्रास जाता अशें लोक म्हणटात. जिंदाला कडेन आमचे लोकल एम्प्लॉयमेंट केन्ना गेला ना. आयज 500 लोक तूं म्हणटा अनएम्प्लॉयड जातले आनी 1 लाख लोक सफर जाता, भुरगे सफर जाता विथ दीस कोल पोल्युशन, विथ अस्थमा अटॅक, विथ द कॅन्सर, विथ द एवरीथिंग. वॉटर पोल्युशन जाता, घरान आमची जेवणान पोल्युशन येता. आमकां रावपाक जायना. तूं पब्लिकाचे चिंतता, तूं 500 एम्प्लॉयचे चिंतता आनी 1 लाख लोकांचे चिंतना. बाबा हिंगा कितें ना कितें दिसता की बाबा हँड इन ग्लावज विथ कंपनी आनी हे. सो हांव कितें म्हणटा एज अ लोकल एमएलए तुमी तिगूय जाण बाबा पयलीं पब्लिकाची कितें पब्लिकान तुमकां निवडून हाडला. यू हॅव टू आन्सर द पब्लीक. यू शूड नॉट आन्सर द एम्प्लॉई. ते एम्प्लॉई आमकां लागना. 500 लोक अनएम्प्लॉयड जातले मरे. तूं 1 लाख लोकांचे हे कर चिंत बाबा ते सफर जातले. आयज म्हाका जिंदालान अंडर CSR कितें फॅसिलिटीज दिला वास्कोकारांक, कितें फॅसिलिटीज दिला. कंपनी हॅव टू गिव द फॅसिलिटी, बट आमचे लोकल एमएलए तेंचे कडेन फॅसिलिटीज घेता बट पब्लिकाक फॅसिलिटीज दिना. आयज पब्लीक सफर जाता, बॅडली सफर जाता.